सायबा पोरला 도미 아우셔 돌아 모제 안루 고래 수로 모제 봉래 가구 모지고 가구 모지고 सायबा मातेवाचे शुभ वर्तमान देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्रां आनी फारिझे वावून तुमचें प्रमाणीकपण उदीक व्हड जायना जायत जाल्यार तुमी स्वर्गार भितर राज्यांत सरचे नात म्हूण खरें. पुर्वजांक अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. जिवेशी मारूं न्हय. जिवेशी मारीत तो न्याय सोबे मुखार जबाबदारी. तर हांव तुमकां सांगता आपल्या पेल्याचेर राग दवरता तो न्याय सोबे मुखार जबाबदारी. पूण आपल्या पेल्याक पिसो म्हणटा तो धर्म सोबे मुखार जबाबदारी. आनी आपल्या पेल्याक नश्ट म्हणटा तो सासणाचो उजो फावो तसलो जबाबदारी. म्हणटच तूं उच्च स्थाना मुखार तुजी भेट समोर पिताय तेन्ना तुज्या पेल्याक तुजे आड कितेंय आसा म्हूण तुका उगडास जायत जाल्यार थंयच उच्च स्थाना मुखार तुजी भेट सांड आनी पयलो तुज्या भावा कडेन समाधान करूंक वच. त्या उपरांत परत येवन तुजी भेट कर. तुज्या प्रातिवाद्या लागीं ताचे बरी न्याय सोबेक वेते वाटेरूच आसतना कबलात कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत घालीत आनी नितीदार तुका चौकीदारा कडेन दिवन तूं बंदखणीन पडशी. निमाणी दोमणी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचोच नाय म्हूण हांव तुका खरेंच सांगता. देवाचें उतर हें.